आणि तातूंतल्यान एक म्हणल्यार आमचो फाटलो सेवा पखवाडा जो कार्यक्रम जालो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान 15 दीस आमी जे कार्यक्रम केले आनी त्याचें रिपोर्टिंग आमकां दिल्ली धाडूं जाय आनी ते फायनल करच्या पयलीं मातशें तें सगळ्यांक दाखोवपाक आशिल्लें आनी त्यामुळे ते पूर्ण आणि आज पर्यंत म्हणजे आज सांज पर्यंत आमचे आता काल राती पर्यंत 1,98,000 मेंबर झाले आणि आजपर्यंत जर 1-2 लाख पूर्ण जातले आणि तातूंत काय मतदारसंघ जे असतात त्या मतदारसंघा भितर जितली अपेक्षित आसा तितली मेंबरशीप जावना आणि त्यामुळे ताचेर येणारे एक अप टू 15 तारीख पर्यंत टाइम एक्सटेंड केल्लो आसा आणि त्यामुळे त्या हाचेर कोणे लक्ष दिवप आणि ती मेंबरशीप करून घेवंक जाय आणि त्यामुळे प्रत्येकाक जी जबाबदारी कारण आम्ही पहिली प्रायमरी मेंबरशीप ड्रायव्ह जो आसा त्याची स्टेट कमिटी आणि दोन्ही जिल्ह्याच्या कमिटींची बैठक केली आणि तातूंत एक ठरयलें आणि त्यामुळे ताजो रिपोर्ट जो आसा तो आता आम्ही कोर टीव्ही समोर दवरलो त्या बैठकीक हांव उपस्थित आशिल्लो जी प्रायमरी मेंबरशीपची मिटींग जाली आणि तातूंत मागीर आमी ठरयलें कोणे खंय वचप कोणे वचून थोडोसो नेट लावं जाय अशें जे कांय मतदारसंघ जे आसात ते आमी केले कारण आघाडीचेर फुडें जे आसात त्याच्या भितर सांखळी आसात मागीर पर्ये वाळपय वास्को दाबोली मुरगांव असे कांय मतदारसंघ खूब फुडें आसात उर्फान मुल्ला हो पयलीं पार्टीचो स्पोक्समॅन आशिल्लो पण गेल्या आमी जेन्ना परत पार्टीचे स्पोक्स पर्सन बदलले त्या वेळाचेर उर्फान मुल्ला हे पार्टीचे स्पोक्स पर्सन ना आणि त्यामुळे ते जो कितें स्टेटमेंट करता वैयक्तीक स्टेटमेंट पार्टी कडेन त्या स्टेटमेंटाचो कसलोच संबंध ना.